कोंकणी उलोय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळींत तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. हांव वेलन्सी डिसोजा गांवांत कालांगुटचें तुमचे मुखार सादर कोत्ता कवितेचें नांव आवयच्या दुदांतली रोसाळ आमची कोंकणी भास. कविता बरोवपी बाब एंटनी कोरिया पेनकर, गांवांत सायपे कांदोलीम, बार्देस, गोवा. तर आयकात कविता आवयच्या दुदांतली रोसाळ आमची कोंकणी भास. कोंकणी आमची मायभास. आवयच्या कुसव्यांतल्यान, तिच्या आमोलेक दुदांतल्यान आमी ल्हानांतले व्हड जाले. आमच्या वटांचेर ती खेळटा. आमचे मायभाशेची ओस्मिताय ती दाखयता. भाशेक दोर भेद लागना. जात कातीक ती वळखना. गरीब क्रेस्त भेदभाव पडना. आंगांतले गूण पुरसळूंक विसरना. भाशेचें व्हडपण कोणाक चुकना. भाशे विरेंत नागरीपण वळखूंक मेळना. वय, भाशे विरेंत नागरीपण वळखूंक मेळना. कोणेच भाशेक किकोत करूंक जायना. पदवेक लागून भाशेची बेपर्वा करूंक फावना. आपले भाशेक विसरून दुसऱ्याचे भाशेक वेंगोवंक जायना. आपसुवातीपणाक सांपळून भाशेचेर विसर घालूंक जायना. आपली भास ती आपली भास, दुसऱ्याची ती आपली जायना. खरेंच, आपली भास ती आपली भास, दुसऱ्याची ती आपली जायना. भाशेचे आशेन ग्रेसकाय पोसूंक मेळना. कोंकणी आमची मायभास. तिसो उतरांनी न्हय कोरण्यांनी आमी मोग करूंक जाय. जंय गोंयकार मेळटा थंय कोंकणी आमी उलोवंक जाय. जो गोंयकार आपले मायभाशेक वळखना तो स्वता आपले जल्माचे आवयक आपूण वळखना म्हूण फाटीं रावचो ना. देव बरें करूं.